मटक्याच्या विरोधात खंडपीठान जनहित याचिका घालपी याचिकादारान एसआयटी बंद करपाक हरकत घेतले उपरांत एसआयटीची फेररचणूक करपाचो निर्णय पुलीस खात्यान घेतला। मटके आड स्थापन केल्ली एसआयटी बंद जावची ना, एसआयटीचे फेररचणूक करपाचे आश्वासन वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्याचे याचिकादार काशीनाथ शेट्टी हांणी सांगले। खंडपीठाच्या आदेशा उपरांत मटके आड कारवाय करपा खातीर 4 वांगड्यांच्या एसआयटीची स्थापणूक जाल्ली। दरेकी 6 म्हयन्या उपरांत अहवाल सादर करपाचो निर्देश खंडपीठान एसआयटीक दिल्लो। 2017 साली गोवा गव्हर्मेंटान एक SIT म्हणजे स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम तयार केल्ली मटक्या खातीर, जी मटको गॅमलिंग करता तेंचेर लक्ष दवरून त्यांची माहिती जी आसा ती पुलिसांक पुरोवची आनी मागीर तेंचेर धाड घालून तांकां अटक करचे। जवळपास 50 जाणांक ह्या SIT टिमीन घट धरले, पूण आतां ही SIT टीम बंद करची अशी निर्णय जो आसा तो गव्हर्मेंटान घेतलो आनी हेका काशीनाथ शेट्टे ह्या याचिकादारान खंडपीठान चॅलेंज केली आनी आतां खंडपीठान असो निवाडो दिला की SIT जर तुमकां बंद करपाक जाय जाल्यार खंडपीठा कडेन एक अर्ज करचो पडटलो आनी बंद करचो पडटलो, तो पर्यंत SIT ही चालूच उरपाक जाय। ही SIT जी आसा ती बॉसेट सिल्वा यांच्या अंडर चालू असली आनी त्यांच्या अंडर PI कृष्णा सिनारी आणि PSI अक्षय गावकर आणि वामन नाईक यांचे हे जे असले हे 4 जणांची टीम असली आणि ही SIT टीम जी आहे ती मटका गॅमलिंगेचे लक्ष दवरून असली। काशीनाथ शेट्टे ह्या पेटिशनरान जेन्ना कोर्टान खंडपीठान जेन्ना चॅलेंज केली तेन्ना खंडपीठान अशें सांगलें की ही SIT जी आसा ती SIT अशीच मदीं बंद करूंक मेळची ना, त्याच्या खातीर अर्ज करचो पडटलो आनी त्याच्या उपरांत तेचेर डिसिजन घेतलो वयतलो। तर ही SIT जी आसा ती जर हेचे कारण बंद करपाचें म्हणजे बॉसेट सिल्वा हे जे आहात ते रिटायर जावपाचे आसा आनी म्हणून हे SITचेर निर्णय घेवचो म्हणून खंडपीठान अशें सांगलां की SIT जी आसा ती बंद न करता तेची परत नवीन SIT तयार करची आनी ही SIT चालू दवरची। अशीच अपडेट आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येत राहतले। पळयत रावात गोमंतक TV।